नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हणजुणा चलपी कॅनियन सेक्स रॅकेटान पुलीस कॉन्स्टेबलाचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव, कॉन्स्टेबलाची तडफडकी, जीआरपीन बदली, खात्यांतर्गत चवकशी सुरू। पुरातत्व खात्याचो आदेश रद्द करपाची गरजूच नाशिल्ली। पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्यावेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर सर्वोच्च न्यायालयान नोंदयलें निरीक्षण। सोनसड्यार वाडट्या कोयराच्या राशींक लागून विजय आनी आलेक्स तिडकले। चवथी पयली उपाय काढात नाजाल्यार लोक देंवतले रस्त्यार, विजयाची शिटकावणी। मांडवी तीराचेर बल्ली अष्टमीची फेरी, गिराईक नाशिल्ल्यान फेरयेकार चिंतेत। मडगांवच्या पार्किंगेच्या विशयावेल्यान विजयान दिगंबर कामतीक काडलो उजरावन। रेस्टॉरंटाची गजाल शॉकात म्हणटा विजय। केरी दर्यावेळ अंदू शेक घालपाक मनाय करपाच्या निर्णयाचेर शेकवाल्यांनी उक्तायली तिडक। थळावो आमदार जीत आरोलकार म्हणटा पर्यटन मंत्र्या वांगडा करतलो चर्चा। आता खबरो विस्तारांत। हणजूण पुलिसांनी पर्दाफाश केल्ल्या कॅनियन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक म्हायती मेळ्ळा। हे सेक्स रॅकेटान गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो नॅक्सस आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। ह्या प्रकरणात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर कारवायूय जाल्या। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। हणजूण पुलिसांनी शेनवारा कॅनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 2 केनियल बायला दलालांक अटक केली, जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली। ह्या पीडित चलयांनी अर्ज संस्थेकडेन संपर्क केलो आणि ताचे वरवीं पुलिसांनी ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। मात आता ह्या प्रकरणात धक्कोदायक म्हायती मेळटा। ह्या केनियन सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नॅक्सस आशिल्ल्याचे कळटा। हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हप्ते घेतालो। ह्या कॉन्स्टेबलाची तडका फडकी जीआरपीत बदली केल्या आणि ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या। काल हणजूण पुलिसांनी एक केनियन इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट बस्ट केले। त्या केसीत हणजूण पुलिसांनी 5 केनियन नागरिकांची सुटका केली, 5 केनियन बायलांची सुटका केली आणि तातूंत 2 केनियन बायलांक अटक केल्या हे सेक्स रॅकेट चलोवपी। आणि तितून एक नायजेरियन कोण आसलो दादलो, तो नायजेरियन एब्सकॉन्डिंग आसा आणि पोलीस त्याच्या मागार आसा ताका अरेस्ट करपाक। आता हितून एक धक्कादायक अशी घडणूक म्हणटा ती गजाल म्हणटा तो मुखार आयला की ह्या प्रकरणात एकंदरीत प्रकरणात एक पोलीस कॉन्स्टेबल हेंच्या कडल्यान हफ्ता वसुली करतालो खंय आणि पोलिसांनी गजाल कळ्ळा आणि इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतला आणि ताका जीआरपीक ट्रान्सफर केला आणि इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तेजेर चालू आसा। ह्या 5 आता केनियन कोण आसा, ह्या 5 केनियांतले भितरले एक विक्टीम आसा, विक्टीम बायल ती अर्ज एनजीओच्या हितून इल्ली कॉन्टॅक्टान इल्ली आणि अर्ज एनजीओन हणजूण पुलिसांच्या मेळोन ही तेंच्यांनी एक प्लॅन तयार केलो आणि ते दोगूय पोलीस आणि एनजीओ ह्या दोगूनी मेळून हो प्लॅन बस्ट केलो आणि अशा तरेन तेंची सुटका जाली आणि ती आता प्रोटेक्टिव्ह होम्सा भितर आसा। हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमकां घेत येतले, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। पोरणे गोंय वारसो सुवातेर येयल्लो बंगलो मोडून उडोवचो म्हूण पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान काडिल्लो आदेश गोंय फाट्याच्या उच्च न्यायालयान भायर आयला म्हूण सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचेर ताबूक मारला। ह्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान फावो तसो न्याय दिवंक ना। पुरातत्व खात्यान मोडपाची काडिल्ली अर्द भायर मारूंक जायना आसली। ते जाग्यार हे प्रकरण परत पुरातत्व खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाक धाडून ताची शहानिशा करपाक जाय आसली, पूण उच्च न्यायालयान तशें करूंक ना आनी अर्दकुटो निवाडो ह्या बाबतींत दिला असो शिक्को सर्वोच्च न्यायालयान मारून संबंधितांक परत नोटीसी काढल्यात। पळयात। ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट कन्स्ट्रक्शन इल्लो जो विला इल्लो तेच्या बद्दल आमी तुमच्या मुखार एक लेटस्ट अपडेट घेवन येयल्यात। तुमकां खबर आसतलें ESIन हो इलिगल बंगलो आसा, कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा तो डेमोलिश करचो म्हणून ऑर्डर काडलेली। ती ऑर्डर मागीर हायकोर्टान चॅलेंज जाली आणि ती हायकोर्टान ऑर्डर भायर मारली। मागीर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एक स्पेशल पेटिशन घातलें सुप्रीम कोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान हालींच तिजेर एक हियरिंग जाली।
सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां, आयज हियरिंग जालें, सुप्रीम कोर्टान नोट केला, having heard learned senior counsel for the petitioner and pursuant of the impugned order, we find that High Court has found that principle of natural justice had been violated. In the circumstances prima facie, we find that the matter ought have been relegated to the Additional Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, for reconsidering the matter. After giving reasonable opportunity to all sides of being heard and by following the principle of natural justice, instead the High Court has simply quashed notices and concluded the proceedings. Hence, issue notice to the respondents. आता सुप्रीम कोर्टान म्हटलं, जेन्ना हियरिंग केल्ली हायकोर्टान ह्या हेजेर नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो ह्या बाबतींत मेळोंक ना. देखून ही जेन्ना ESIची ऑर्डर आसली हो डेमोलिश करात म्हणून, ती डेमोलिश करिनासतना ही जी नोटीस आसली ही हेच्या खातीर एक्झामिनेशना खातीर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडेन धाडपाची आसली. पूण ते तशें करिनासतना डायरेक्ट तेंच्यांनी ऑर्डर रद्द केली डेमोलिशनाची आणि केस क्लोज केली. हे अशें जावपाक शकना, हे परत रिकन्सिडर करात म्हटलां. आणि हितून सुप्रीम कोर्टान जे कोण रिस्पॉन्डंट आसा, रिस्पॉन्डंट हितून कॉर्वस अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर LLP एंड अदर्स, आणि हितून तेंचे पार्टनर्स आसा ह्या कंपनीचे, आणि भितर ESIचो पासून इन्क्लूड आसा एज रिस्पॉन्डंट, तांकां सुप्रीम कोर्टान नोटीस दिला. आता फुडली हियरिंग हेजेर जावपाचें आसा आणि फुडले हियरिंग कितें निर्णय आणि कितें निवाडो सुप्रीम कोर्ट दितलो हेजेर आमी तुमकां अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. संसोड्यार कोयराच्यो राशी वाडत आसात. वाडट्या कोयराचे राशी वेल्यान फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड चाळवला. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान शेनवारा संसोड्यार भेट दिली. संसोड्यार वाडपी कोयरांच्या राशीक लागून दोगूय चाळवले. हो विशय चवथी पयली सरकारान सोडोवचो, नाजाल्यार लोक रस्त्यार देंवतले म्हूण विजयाची शिटकावणी. remediated waste, wet garbage. ते कित्या खातीर जाला आनी ताची स्थिती कितें? At the moment I feel that this Sansoda plant and this entire municipality is in coma. मरणाच्या हाजेर आहा, सारकी स्थितीचेर आहा, मरूंक ना आनी कोमा, व्हेंटिलेटराचेर आहा. सो तांकां हांवें हें सांगलां की एज फातोर्डो MLA आमकां ते नवो सोंसडो जालो आमी चवथ पर्यंत तांकां टायम दिता कितें करपाक, नाजाल्यार पीपल वील कम ऑन द स्ट्रीट. आनी ताणें तें मडगांव व्हरचें. ते मडगांवची गार्बेज जी येता ती चडांत चड वेट गार्बेज जी येता, मार्केटां सगळीं मडगांव आहा, सगळ्यो हावजींग सोसायटी मडगांव आहा, ती गार्बेज हांगा येता. आनी म्हाका कसलोच फायदो देवाच्या मनशान कसलोच फायदो जाता इतले पयशे मोडून लेगीत संसोड्याचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना असो प्रश्न कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केलो. कोयराचे डोंगर वाडत आसा पूण रेमेडिएशनूच जायना हें चल्लां कितें अशें रेजिनाल्डाचें म्हणणें. एवरी टाइम वी आर टेकिंग इश्यूज बट आम सोडना गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केला. आतां सी दीस गार्बेज इतली गार्बेज आसली ना, तेका तेमल्यागे प्लांट येता तो सांगलेलें कितें कोताय सारकें करे. यू गिव एनीबडी, वी हॅव नो प्रॉब्लम. आज आफ्टर सो मेनी इयर्स देव सेम आहा, अध्यावसाक चेंज जाल्यार म्हाका खबर ना, अजून देखून सॉल्व जायना आनी पयले आतां आनी त्रास करून दवरले. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅस? इतू पयस मोडला, पब्लीक मनी इतू वेस्ट केला, कितें फायदो जाला लोकांक तो जाण जावपा जाय. आतां पयस मोड लोकांक देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. समबडी शूड बी अकाउंटेबल फॉर इट, समबडी शूड बी हँग फॉर इट. Still till today there is garbage is not been remediated. What is going on? Is the municipality not capable? They don't have the expertise. They are not having the wisdom to do it. There is a limit for these things. How long is going to? Adi Baba. I'm just saying. कोण पडे त्रास करतात तेंचे पडो जाय, कोण त्रास करना तें पडो जायना. गोंयांत कोयराचो भस्मासूर दिसान दीस मोठो जायत आसा. संसोड्या वयलो कोयर काकोडा प्लांटार घेवपाक थळाव्यांचो विरोध. दुसरे वाटेन साळगांवां संसोड्या वयलो कोयर व्हरपाक आमदार मायकल लोबो सयत थळाव्यांचो विरोध आसा. हाचेर सरकाराक खऱ्यांनीच तोडगो काडपाची गरज ना.
तशें जालें ना जाल्यार गोंयांत कोयराची समस्या आनीक तीव्र जातली. हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेंत अष्टमीच्या फेरयेक वेगवेगळी दुकानां भरिल्लीं आसा. ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली. हे फेरये खातीर 27,000 रुपया विक्रेत्यांनी पणजेच्या महानगरपालिकेन भरल्यात. पूण गिरायक कांयच जायना अशें फेरयेक वचपी विक्रेत्यांनी सांगलें. हांवें ट्राय केलें जॉबाक. पयलीं म्हाका जॉब मेळूना म्हणटकीर 2004 हांवें स्टार्ट केलो बिझनेस. धाकट्या प्रमाणात थोडेशें एक 5-10 हजाराचें सामान हाडटालें, विकतालें. मागीर हांवें मोठ्या प्रमाणात चालू केलो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जमता तितलें म्हाज्या एजी प्रमाणे. आतां म्हाका 60, म्हाजें जमता त्या प्रमाणे हांवें हो स्टार्ट केलो. पूण कितें जालें, हांगा पणजे सगळ्या म्हणजे पयलीं स्टार्टींग जेन्ना दिताले ते कांपाल ग्रावंडार बी तेन्ना खूब सवाय आशिल्ले. मागीर ते चिखलांतल्यान हांगा रस्त्यार हाडले, ह्या फुटपाथाचेर. ते आमचे बाईन केलें सो बाईक हांवें कंप्लेंट दिली. मागीर तेणी त्या फुटपाथार घातले. मदींच बंद जालें. मागीर परते स्टार्ट जालें. पूण सवाय आशिल्ली पणजेचे रेट. पूण एकाएकी तेणी पोरू 5,000 घेतलेले आनी डीसी दिताले ते. मागीर एकाएकी अशे एजंट लोक घेवन विकता म्हणून तेणी अंदू खूब केले. 26,000 जवळ जवळ 27,000चे केले. हांव पयलीं एक दीस म्हणल्यार भरूं नाशिल्लें हांवें फॉर्म. मागीर हांवें भरलो आनी घेतलें. पूण हांवें पळयलें वर्कआवट जावचें ना म्हणलें. म्हाज्यान इतले 1000 ते जावचें ना. हांवें कोणाक बस म्हणून सांगलें. बस तूं लाय म्हणून सांगलें. म्हाजे एटलिस्ट 27,000 तर घेतले म्हणून त्या दुसऱ्याक दिली. हांवें चिंतलां हांव हांगा सायडीन लावपा लागला. हेज्यान पयलीं बी लोक लायतालेच. म्हणजे आतां म्युन्सिपालिटी काडले जाल्यार काडपाचें. कित्याक हांवें लास्ट इयर 5,000 भरून घेतलेले पळय तेन्ना हांवें 30,000चो धंदो केला. तितून कांयच प्रॉफीट ना. काल 2-3 पावस येयलो, काय गिरायक ना, कांय ना सगळें उदक सगळें भितरान कशें आमकां जातलें. सारकें मुगो बाय, पावस आतां इतको पावस येयला आनी आतां गिरायक ना, कांय ना आनी कशें जातलें. तरी पूण आतां आमी पळोवचें आतां फुडें कितें आहा ते दीस आहा ते जाले जाल्यार लक म्हणपाचो. पूण आतां 3 दीस जाले, सो तुमकां कितें प्रॉफीट बी? 6 तारखेच्या अजून आमकां कांयच जावना. तितकें जालें म्हणपाचें. ते कितें दुसरो कोण अडचण ना. मडगांवच्या पार्किंग प्रकल्पाचेर रेस्टॉरंट हाडपाच्या दिगंबर कामतीच्या स्टेटमेंटाचेर फातोडेचो आमदार विजयान अजाप उक्तायला. ही गजाल शॉकात आशिल्ल्याचें विजय सांगता. हो फकत पार्किंगेचोच प्रकल्प, हातूंत आनी रेस्टॉरंट बीन कितेंच नाशिल्लें. आदल्या तशेंच आतांच्या नगराध्यक्षाक ह्या रेस्टॉरंटा विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचें विजय सांगता. मडगांव MLAन कितें सांगलां तें हांवें पेपरान वाचलें. आतां म्हाका हांव शॉकात जाता. आतांचो चेअरपर्सन, ताजे पयलींचो चेअरपर्सन थोड्या दिसांक जालो तो, आनी ताजे पयलींचो चेअरपर्सन ज्याचे वेळार हें रिजोल्युशन केलें, एकूय मनीस एक क्वेश्चन सेम लायन सेम ते एकूच नॅरेटिव्ह घेतात की रेस्टॉरंट म्हणटा तें नाशिल्लें. आनी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना शेजारचो मतदारसंघ हांव मडगांवांय कितें जावचें अशें म्हणून हांवें 3 वस्तू अश्यो पयल्यो आयडेंटिफाय केल्यो. 3 खंयच्यो वस्तू आशिल्ल्यो. एक म्हणटा तो रिंग रोड, दुसरें म्हणटा तें भैया मैदान आनी तिसरें म्हणटा तें पार्किंग. आमी करतले कित्याक मडगांवांत पार्किंगाचो इशू आहा. पार्किंग आमी टेंडर केलें. बबिता चेअरपर्सन आसतना 2 टेंडर जालें. टेंडर जावन कोण येवंक ना. सो लिंडन जेन्ना जालो लिंडनान डिसिजन घेतलें की हें काम आमी हाका करुया. कोणाक जी सुडाक दिया. तो चेअरपर्सन आसतना ताणें ही इज ऑन रिकॉर्ड की आपल्यान कसलेंच रेस्टॉरंट म्हणटा ती वस्त थंय नाशिल्लीच म्हणून. आतां सडनली मडगांवचो आमदार रेस्टॉरंट डिफेंड करपाक लागलो. आतां कळना आमकां खंयचें रेस्टॉरंट कोणें हाडलें. जे लोक आतां पब्लीक कितें म्हणटले, हांव ओपोजिशन, पब्लीक कितें म्हणटले की तुमी डेव्हलपमेंट करपाक गेल्ले काय रेस्टॉरंट घालूंक गेल्ले. हां, लोक म्हणपाक लागतले यू आर फोर्सिंग पीपल टू से की तुमी जे BJPन जॉईन जाले, देवान सांगलें म्हणून सांगून ते मडगांवचे बऱ्या खातीर गेल्ले काय रेस्टॉरंटाक घालूंक गेल्ले. अरे पयली परिस्थिती अशी आहा की मडगांव म्हणटा तें कॉलॅप्स जाता, कोसळटा. सगल्यो ह्यो ज्यो हेरिटेज बिल्डिंग आहा त्यो कोसळूंक जाय. मडगांव म्युन्सिपालिटी बी तशी सेफ ना. सो थंय तूं एट द मोस्ट तुका कितें करूंक जाय जाल्यार एक एनॅक्सी करची. तें तुजे तकलेन येना. तूं रेस्टॉरंट करूंक शकता. रेस्टॉरंटाचे लोक येतले ते खंय पार्क करतले.
अंदू वर्सा केरी दर्यावेळ शेका घालपाक सरकारान घाल्ले बंदीचेर निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सांगलें। केरी दर्यावेळ शेका घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान घेतिल्लो। दर्यावेळेची धूप आडोवपा खातीर उदका स्रोत खातें पेडण्या केरी दर्यावेळेर राखणें वणत बांदता। हे राखणे वणटीचे थोडे काम अजून उरला। ते काम पुराय करपा खातीर सरकारान अंदू केरी दर्यावेळेर शेका घालपाक दिवची न्ही म्हूण उदका स्रोत खात्याक पत्र बरयल्लें। ताचेर शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारान निर्णय घेवन अंदू थंय शेका घालपाक बंदी घातली। मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या। शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरलां ताचे करपाचें कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न। म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी हांव शेक घालता विचार आनी कालच गोंय टुरिजम पॉलिसी आवट जाली आनी त्या टुरिजम पॉलिसी मेन्शन केला की केरी शेका दिवपाची न्हू। WRD टुरिजमाक नोटीस दिला, लेटर केला की आमचा हांगा काम चालपाचा सैनिक येता तो त्या सप्टेंबराक स्टार्ट जातला आनी मार्चान कंप्लीट जातला। सो इन बिटवीन टुरिजमान एक क्लॉज धरलो पॉलिसी आवट जाल्या की केरी बिचार शेका दिवपाची न्हू। केरी दिवपाक शेका दिवपाची आमचें कितें, आमच्या पोटाचें कितें? सो आमदाराक स्थानीक आमदाराक आमी तेश येयल्लो आमदार इन्स्पेक्शनाक WRDच्या हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें आमची समस्या कितें आहा तें। तो म्हणलो हांव कितें तें करता आनी ताका तें सांगलेलें की WRD ऑलरेडी नोटीस केला टुरिजमाक, सो ते सांग तांकां तूं की नाजाल्यार आमकां शेका इश्यू जावची ना। आनी हे जर टेटर अशें सगळ्याक घातले जाल्यार आमी शेका घालपाची कशी? हय रेंव पडायची ना, आमची शेका ऑन वयतली। सो हितून पळोवंक शकता टील HMA टेटर घातली आनी फुडें जर घातली अशी जाल्यार केरी बिचाचो विचार लोक येवचोच ना आनी लोकांच्या स्थानिकाच्या पोटाचो हालत जाली। आमकां शेका पयलीं आमकां दिता म्हणून सांगला पळय आनी प्रोटेक्शन वॉलीक लागून तेंच्यांनी आतां आमची सडनली कॅन्सल केली। जेन्ना आमचो ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर येयल्लो पळय इन्स्पेक्शन करून गेलो, तेणी आमकां कितें सांगलां हे जे काम आसतलें पळय ते टावरा कडसून फुडें थंय तेचे मेरेन आमी होल्ड दवरता आनी लायसनाची शेका जशी स्टार्ट जाला पळय ते एप्रील एंडींग जातकूच स्टार्ट करता। बरोबर आमी ताका सांगला सर आमी म्हटलें हो धंदो आतां 30 वर्सां आमचे पोट हेचेरूच आमकां आनी कांय ना। तेचे पयलीं प्रोटेक्शन वॉल घातलेली बरें आहा तुमी गांवाच्या संरक्षणा लागून घातला, पूण जेन्ना रेंव स्टार्ट केला पळय सर रेंव स्टार्ट करून आयज कितली फाटल्या 15 वर्सांक आनी तेचे पयलीं जो बीच आसलो पळय तो आतां रेंवेक लागून हो सगळो बीच गेला। आमकां शेकाक लागून हेका लागून बीच जावंक ना, ताका लागून आमी जाता तितली रेंव न्हू सर रेंव बंद जावंक जाय पयलीं। तुमी हे करा संरक्षण प्रोटेक्शन भिंतीचे हांगा हें ना करूंक जाय म्हणून रेंव काडटा ही गेली दोन आनी हे गेले आनी आतां जर आमकां तुमी जर घालूंक दिना जाल्यार आमचे फुडें कशें कितें? आमी सगळे बेकार आनी सगळे सामान आमी कितलेशे हाडलेले आसा हांगा सामान आमचे 5-5 लाखाचे सगळ्यांचे आसा त्या भायर ते 10 लाखाचो एकट्याचो सगळ्यांचो सेट घेतलेलो आसा। जर आमकां तेंच्यांनी हे करूंक दिना जाल्यार आमची तेंच्यांनी फुडें हे करपाची वेवस्था बरोबर आहा। जितान आमकां कितें सांगला आमच्या भागाच्या आमदारान आमकां जीत भाईन सांगला तुमकां दिता आमी उलोवया टुरिजम मिनिस्टरा कडेन CM कडेन उलोवया आनी एप्रील पर्यंत हांगा करूया आनी फुडले होल्डार दवरून एप्रील एंड जातकच तुमकां शेका बंद करतकच आमी ते स्टार्ट करूया। तेन्ना ते पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय फाटल्या 15 दिसांक तेन्ना आमकां तेणी बरो हे दिला, पूण आमकां आतां तेंच्यांनी विश्वासात घेयनासतना सडनली तेंच्यांनी आतां पेपरार येयले TV येयले पळय आमचे दावे जाणाणले आमी ताका लागून आतां सगळे एक जाले आनी तुमच्या फुडें आतां सांगपाक गेला आतां तेंच्यांनीच आमचे कितें करपाचें न्हू ते आमकां इतले बीच सोडपाची इतली हांगा घालपाचें शेका घालपाक मेळटा तशी सोय करपाची सरकारान दिवपाची। सद्या आमदाराक बी मेळ्ळ्यात तुमी? आमदाराक ते दिसा आमी मेळ्ळे आमदारान आमकां सांगलेलें की तुमकां एश्युरन्स दिल्लो हय तुमकां जाय तशें करता तुमकां त्रास करना म्हटलेलें। मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या। शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरला त्याचे करचे कितें? शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरला ताचे करचे कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न। वर्साच्या वर्सा सरकार तांकां शेका दिताली आनी ह्या वर्सा तांकां दिना म्हटल्यार ही मातशी गंभीर बातमी आसा, कित्याक आमचे जे शेतकार भाई आसात ते तेंचेरूच पोटां आपली चलयतात। तो सरकारान हेचेर आपलो विचार करचो आनी पर्यटन हंगामात हे शेकवाले ह्याच वेवसायाचेर निबून असतात। राखणे वणत बांदतना शेकवाल्यांक विश्वासात घेवपाची गरज केरीची सरपंच धरती नागोजीन उक्तायली। सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन चर्चा करतलो अशें थळावो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें।
ना ह्यो विशय सेपरेट आहा. आयज थंयसर WRDचे NTC इरोजनाचें काम चालू आहा आनी तें काम चालू आसतना थंयसर जे ब्लॉक्स व्हडले व्हडले आहात सिमेंटाचे ते थंयसर ते जे महाराष्ट्रान मॅन्युफॅक्चर करता थंयच्यान हाडून थंय डंप करतले, ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो. ताका लागून थंयसर स्थानीक जो वेवसाय करतात शेतकार आमचे आहात 7 जाण भाव तांकां थंयसर त्रासूय जातलो तो आनी प्लस ट्युरिस्टांकूय त्रास जातलो. ताका लागून हांवें आमच्या ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकां वे आउट कितें मेळटलें आनी सोल्युशन कितें आमकां तांकां काडून दिवंक मेळटलो तेचे विशीं आमी डिस्कशन चालू आहा. अशें न्हू की तांकां शेकूच दिवचें ना, शेक तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतले पूण थंयच्यान जें काम चलता तें डिस्टर्ब ना जाता आनी हेंचो बिजनस वेवसाय ना डिस्टर्ब जाता कितें तरी सोल्युशन मदीं आमी काडपाचो प्रयत्न करतले. तशें तांकां जे शेक्स आहात इन फ्युचर ते जे शेक्स थंयसर तांकां एलाउड करतले थंय तांकां 3 कडेन आमी स्टेप्स सकयल देंवपाक म्हणजे ते NTC इरोजन ब्लॉक्स घातल्या कारणान सकयल देंवपाक त्रास जातलो. सो तो देंवपाकूय तांकां प्रोविजन करून आमी ऑलरेडी सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक की 3 कडेन स्टेप्स काडून सकयल तांकां देंवपाक दिवपाचें. सध्या आमी केरी ह्या दर्या देगेर आसात आनी अंदूच केरये पर्यटन हंगामात जी सेका रेस्टॉरंट सरकार पर्यटन खातें परवानगी दिता ती अंदू परवानगी मेळची ना अशी कालच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारान निर्णय घेतला. ह्या केरये गांवा खातीर संरक्षण दिवपाच्या नांवान किनाऱ्याचेर 1.5 किलोमीटर लांबीची प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी ही वॉल बांदल्या उपरांत किनाऱ्याक प्रोटेक्शन मेळ्ळेच ना उलट बीच काबार जाल्ले चित्र पुराय दिसून येता. पर्यटन हंगामात जे थळावे वट्ट 6 जाण शेक घालून आपलो वेवसाय करताले, उदरनिर्वाह चलयताले तांचेर अंदू गदा येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. WRD खात्यान सरकाराक एक पत्र धाडला की अंदू जो उर्वरीत भाग आसा त्या भागान प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू करतले. तेका लागून अंदू त्या वाठारान सेका दिवची न्हू अशी पत्रात नमूद केला आनी सरकारच्या मंत्रिमंडळात कालूच निर्णय जाला की अंदू केरये गांवांत एकूय सॅक मेळचे ना. ताची संस्कृती तिगोवन दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन खूब वावर केला. आमच्या खाणा जेवणांतले पदार्थ आसूं वा आमची संस्कृताय आसूं आयज दरेक देश भारताक वालोर दिता अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार सांगता. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजीत घुमट महासंगम हे कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार दाजी उलयतालो. गणेश आमचो लागीं पावलो गणेश चतुर्थी आनी गणेश चतुर्थी जेन्ना घुमटाची आरती जाता तेन्ना ताका एक वेगळेच एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येता. हाजे पयलीं आरती जाताल्यो पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येना आशिल्लें न्ही पूण घुमटाक जो एक पॉझिटिव्ह एनवायरमेंट येता आनी तातूंत भितर सगळे भुरगे जेन्ना इनवॉल्व जावन बरी भक्तीन म्हणटात तेन्ना खूब बरें दिसता. आज तुमचे सारके भुरगे आनी तुमचे सारके धाकटे भुरगे पसून इतले सुंदर वाजयतात ते पळोवन खूब बरें दिसता. ह्या हाज्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता घुमट आतां एक 10 वर्सां मोठ्या प्रमाणात स्टार्ट जाल्या. ताजे पयलीं आमी वेगळ्या मार्गान वताले आनी आज पसून आज आमी पळयता की सगळे कडेन वेस्टर्नायझेशन चड आसा. जशें राजेश बाबान सांगलें तो एक गांवचो भुरगो. आज वेस्टर्नायझेशन म्हणजे नाका आशिल्ल्यो गोश्टी आमकां चड जाय आसता आनी जाय आशिल्ल्यो गोश्टी आमकां नाका आसता. आज आमी वेस्टर्नायझेशन म्हणटा आनी वेस्टर्न लोक आज आमकां कॉपी करतात. तुमी खंयच्याय हातून पळया आज कपड्याच्या दृश्टीन ते आमचे कपडे घालपाक लागल्या. आज ते वेजिटेरियन जेवपाक ते लागल्या. आज सगळे म्हणजे देशभर न्ही आज वर्ल्डभरात सगळेच वेजिटेरियन जावपाक पळयता. आज योगा डे आमचे इतले मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आज इयर ऑफ मिलेट्स आसा. आज आमचे मिलेट्स आमी घरा कडेन खायना पूण आज सगळे कडेन भायल्या देशान आनी आज आमचे G20 समीट जाता ताका मिलेट्स म्हणजे देशान आमची जी संस्कृती आसा ती इतली व्हडली आसा आनी इतली मोठ्या प्रमाणात तिका आमी वाड करपाक जाय. म्हाका दिसता गेल्या 10 वर्सांत जेन्ना पासून आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आयला ह्या सगळ्या गोष्टींक तो खूब वाव दिता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे आमचे आज कर्तव्य आसा की हे सगळे टिकोवन दवरपा खातीर आनी त्या खातीर राजेश भाई तुमचो खूब मोलाचो वांटो आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.